आज आम्ही सबन गोयच्या ट्रक मालकाची धारेश्वरी मंडपान धारबांदोडा हांगा मिटींग घेतली आणि हे मिटिंगेन आमचे प्रमुख विषय असले की जो आमकां ई टेंडरिंगान जो रेट मेळटा आणि जे काम मेळटा तितून एकाय ट्रक मालकाक ते परवडना तेन्ना ह्या रेटीचेर विचार करच्या खातीर आमी गव्हर्मेंटा कडेन प्रयत्न करतले आणि कितें तरी तोडगो काडपाचे आमी प्रयत्न करतले। कित्याक तर आज सगळ्या लोकांची कळकळ आसा की मायनींग हे चालू जावंक जाय, खंयचे परिस्थितीन मायनींग चालू जावंक जाय, ट्रक जे बेकार आसा ट्रकाकूय काम मेळोंक जाय, त्या शिवाय गव्हर्मेंटाकूय रेवेन्यू मेळोंक जाय आणि मायन ओनराचेंय काम जावंक जाय। हेका लागून खंय तरी आमकां तडजोड करून हे आज रेट वाडोवन घेवन आमकां खंय तरी काम चालू करचें पडटलें। दुसरो मुद्दो आसलो आमचो तो कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम गोंयची बंद करपाचो। ही कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम असल्या कारणान जे आमकां गव्हर्मेंटान रेट फिक्स केल्लो आसा तो रेट एक कॉन्ट्रॅक्टर खाता, तो सब कॉन्ट्रॅक्टर नेमता आणि आमच्या हातीन पावता म्हणसर कांयच मेळना आमकां। तिसरी गजाल जी आसा जी पॅकेज गव्हर्मेंटान आमकां डिक्लेअर केल्ली म्हयन्याच्या म्हयन्याक घालता म्हणून, ती पॅकेज जी आमची उरलेली आसा ती गव्हर्मेंटा कडेन आमी मागतले गव्हर्मेंटान आमकां घालची म्हणून। आणि आज आमकां सगळ्या ट्रक भावांनी अशें सांगलेलें आसा की तुमी कोणायचे हेल्प घेया, गव्हर्मेंटा कडेन वचून एकदां मायनी चालू करुया, रेट आमकां जावो तो मेळोवन घेवया आनी मायनी चालू करुया अशें म्हणून सगळ्या ट्रक भावांनी म्हाका हें दिल्लें आसा।